नमस्कार. कार्मेल किरण पळोवन आसच्या तुमकां आयची गजाल करयाक मोगासो येवकार मागता. भारतांत खंयचें सोडोन आसा? क्रिस्तांवांनी मतांतर करचें सोडोन आसा वा क्रिस्तांवांचेर हल्ले सोडोन आसात? ह्या विशयांत आज थोड्यो गजाली काडया. इश्टानो, एप्रिलाच्या 13 तारखेर केंद्र सरकारान सुप्रीम कोर्टांत एक गजाल मुखार दवरली. देशभर क्रिस्तांवांचेर जायते हल्ले चलते आसात आनी केंद्र सरकार ह्या विशीं गण्य दिना म्हणून केंद्र सरकाराचेर व्हड आरोप आसलो. कोर्टीन ह्या विशयांत केंद्राची जाप विचारली. देखून एप्रिल 13 तारखेर कोर्टीक जाप दिवन केंद्र सरकार म्हणटा क्रिस्तांवांचेर हल्ले जाल्यात म्हूण कितें बोबाळ जाते आसा ती सताक पयस आसा. क्रिस्तांव संघटना बेश्टेच काणयो गुंतात. अशें सरकारा प्रमाणे क्रिस्तांवांचेर जाल्ले हल्ले भोव उणे. पूण केंद्र सरकाराचेर दूर दिवन मुखार गेल्लें युनायटेड क्रिश्चन फोरम म्हणटा मतांतर कायदो आयल्या उपरांत कर्नाटकांत आनी हेर राज्यांनी क्रिस्तांवांचेर नकली पुलीस केसी क्रिस्तांवांचेर गुंतल्यात. हिंदू धर्मी संघटनांच्या पोदोरपणात हल्ले केल्यात, पूण पुलीस स्टेशनाची मेटां सोडूंक नात. जुलय 10 तारखेर UCF संघटनान हो विशय SITक उपसून दिवचे आनी दोन्ही पार्टींची वर्दी कितें आसा ती तनखी करची म्हणून कोर्टीक विनंती केल्या. तांचे प्रकार सरकार आनी पुलीस VSP आनी हेर संघटनांची नकली दुरां घेवन क्रिस्तांवांचेर क्रम घेते आसात. क्रिस्तांव हे विशीं दूर दिवंक गेल्यार कानूच हालयनात. पूण सरकार कितें म्हणटा? क्रिस्तांव दबावार घालून लोकांक मतांतर करून आसात म्हणून सरकाराचो वाद. पूण हाका पूरक दाखले सरकार दिना. कोण ते दबावाक पडून क्रिस्तांव जाल्ले? तसो लोक खंय आसा? कोणी ह्या विशयांत साक्ष दिवंक तयार आसात? असल्या सवालांक सरकारा कडेन बिलकुल अजून जाप ना. अर्धे वर्स पुरतें जावंक ना येदोळूच 23 जिल्ल्यांनी सुमार 400 वयर क्रिस्तांव विरोध हल्ले चल्ल्यात. पुलीस केसी जाल्यात. दिसाक 2 लेखान असलीं गडितां देशभर जायते आसात. ह्याच जुनांत 3 असलीं गडितां घडल्यांत. हे विशीं UCF संस्थ्यान राष्ट्रपतीक, प्रधानमंत्रीक आनी गृहमंत्रीक दुरां फाटल्यान दुरां दिल्यारय अजून एकच एक जाप तांचे तावन येवंक ना. इश्टानो, उत्तर प्रदेश क्रिस्तांवांचेर जाल्ल्या हल्ल्यांत मुखार आसा म्हणीत. 155 असले हल्ले उत्तर प्रदेशांत जाल्यात. उत्तर प्रदेशाच्या 6 जिल्ल्यांनी सदानीत म्हणल्या बरी क्रिस्तांवांचेर दैहिक आनी मानसीक हल्लो जाते आसा. जानपुरांत 13 हल्ले, रायबरेली आनी सीतापुरांत 11 हल्ले जाल्यात. कानपुरांत 10 हल्ले, अजमगढ आनी कुशीनगरांत 10 क्रिस्तांव विरोधी गडितां चल्ल्यात. छत्तीसगडाच्या बस्तारांत हायेस्ट म्हळ्यार 31 गडितां घडल्यात. वर्दे प्रमाणे जुनांत 80 आनी 8, मार्चांत 60 आनी 6, फेब्रुवारींत 60 आनी 3, जानेवारींत 60 आनी 2, मेयांत 50 आनी एप्रिलांत 47 गडितां घडली. क्रिस्तांव विरोधी गडितां ती उक्ताडाक आयल्या. तर USF वर्दी प्रकार राज्यांनी जाल्ले क्रिस्तांव विरोधी हल्ले आमी पळोवया. उत्तर प्रदेशांत 150 आनी 5, छत्तीसगडांत 80 आनी 4, झारखंडांत 35, हरियाणांत 22, मध्य प्रदेशांत 21, पंजाबांत 12, आमच्या कर्नाटकांत 10 असले हल्ले जाल्यात. बिहारांत 9, जम्मू काश्मीरांत 8, गुजरातांत 7, उत्तराखंडांत 4, तामिळनाडूंत 3, वेस्ट बेंगॉलांत 3, हिमाचल प्रदेशांत 3, महाराष्ट्रांत 3 आनी उपरांत ओडिशांत 1-2 गडितां घडल्यांत, दिल्लींत 1-2 गडितां घडल्यांत, आंध्र प्रदेशांत 1, आसामांत चंदीगड आनी गोवा हांगासर 1 गडितां असली घडल्यांत. हे वर्दे प्रमाणे क्रिस्तांव असल्या हल्ल्यांक वळख जाल्यारय पाटी तांचेरच FIR जाल्यात. पुलिसांनी सारकी तनखी करूंक ना. जम्या हल्लो जाताना सूक्त क्रम घेनासतना निर्लक्ष दाखयल्या. येदोळो अँटी कन्वर्शन कायदो वापरन क्रिस्तांवांचेर गल्ल्यो केसी 60 आनी 3. अजून 35 पास्टर्स बंदेंत आसात. तांकां बेल परत नेगारून आसात. कोणायकी बेल दिवेत म्हणून कोर्टीन सांगल्यारय अधिकारी आनिकी गळाय करून तांकां जेलांत कुसोवचें दिसून येता.
ही आसा आयची गजाल. फुडल्या गजालींक राखून रावा. तुमचो सहकार आनी पाठिंबो दिया. ही माहिती तुमकां बरी लागली तर एकल्याक कोणी शेअर करा. पळयत रावा कार्मेल किरण. देव बरें करूं.